सकाळपासून भाविक येत असतात. ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो, तो सक्सेसफूल जाला. पोलिसांनी ह्या फावट बरो नीट धरला आनी सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. आमकां दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एग्जामी आसा हेका लागून कारण कमी जातले, तशें कांय ना. पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळ्ळा आनी आपली जे मागणें आसा ते गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागला आनी दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. आमी कित्येक वर्सां हांगा दामबाबाच्या दर्शनाक येतात आनी कित्येक वर्सां भावेश जांबावलेकराचो माटो म्हणल्यार फेमस. पयलीं दर्शन दामबाबाची घेतात आनी मागीर माटवान येतात. दामबाबाचो मोग आनी भावेशाचो मोग ह्या मोगान सगळे जांबावले येतात. खूब वर्सां आयकता, पेपराचेरूय पळयता, जमालो व्हडलो गुलाल जाता आनी आज प्रत्यक्षान म्हाका पळोवंक मेवळें. सुबेज लोक हांगा येवपाचे आनी दामोदराचें दर्शन घेवपाचें. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय.